दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या बाबयनीनो आमी इटालियन भास शिकोवंक रोमांत गेल्ल्या वेळार आमकां थंय बुकांत वाचूंक आशिल्लें आनी ग्रामार शिकोवंक आशिल्लें आनी तशेंच फिल्मां पळोवन आमची भास शिकची देखून फिल्मां इटालियन फिल्मां पळोवंक आशिल्लीं. आमकां फिल्मां दाखयताले त्या दाडा आनी एक टी व्ही आशिल्ली आमकां मस्तू टी व्ही नासली एका टी व्ही घालून आनी कोणी ती फिल्म पळयतना आमी जस्ट तें उलयलें समजता गे पळोवंक म्हणून. तातूंत एक इल्लें इटालियन कळटना एक बरें फिल्म हांवें पळयलें म्हळ्यार ला दोल्चे विता ला दोल्चे विता म्हणून फेलिनीचें नांवाडीक फिल्म प्रोड्युसर फेलिनीचें फिल्म तें ला दोल्चे विता म्हणून द स्वीट लायफ गोडसाणेन बरलें जिवीत म्हणून गोडसाणेचें जिवीत म्हणून त्या फिल्माचें नांव. आनी तातूंत जावन आसा त्या फिल्माक पयल्यांत काल करतात म्हळ्यार सुरूकूत जेजूची व्हडली इमाज जेजू असो रावला जेजूच्या पवित्र काळजाची इमाज असो रावला जेजूची इमाज हेलिकॉप्टरांत खंयी इगर्जीच्या कोंपरेच्या वयर दवरूंक ती व्हरतात ती खंयी तयार केल्या इमाज ती हेलिकॉप्टराचेर बांदून वस्तुराच्या पट्ट्यांनी बांदून जेजूची इमाज दिसता. हेलिकॉप्टरार व्हरतात उमकळटा जेजूची इमाज अशें करून हेलिकॉप्टर उबोवन येता आनी जेजूची इमाज समान दिसता. जेजूचें काळजान कोलो परजळटा जेजू सोबीत करून पेंटींग केल्लो जेजू परजळटा जेजूची इमाज काडून व्हरून येतात अशें व्हरून येतात. आनी जेजूची इमाज व्हरून येतना कोलो तो उजवाड थंय अंतराळांनी पुरा परजळटा तशें. आनी मागीर इल्लेशा वेळान तो जेजूची इमाज तिशेन गेल्या बरी त्या खंयच्याक एका नव्या इगर्जीच्या कोंपरेर दवरूंक ती मुखार दवरूंक व्हरतात ती इमाज. ताच्या फाटल्यान आनी एक हेलिकॉप्टरार येता आनी तातूंत जस्ट ऑपोजीट काळींत फाटल्यान मोडां दिसतात आनी थंय रोमा वयल्यान पाशार जावन येता तिशेन जावन येवन दर्या वयल्यान पाशार जावन येता. जेजूचें हेलिकॉप्टर जेजूची इमाज व्हरचें हेलिकॉप्टर व्हडली इमाज व्हरचें हेलिकॉप्टर गेल्या बरीत त्यो आनी एक हेलिकॉप्टर येता व्हरून येता. आनी तातूंत कालिंगे म्हळ्यार त्या हेलिकॉप्टराचेर एक स्कांदल खंय जाल्ल्या क्षणां लोकांचें सेन्सेशनल संवेदना म्हणटा आमी संवेदना बोगणां भायर हाडचीं सेन्सेशनल तशें देखून ताचे हेलिकॉप्टरार त्या स्कांदालाच्या विशयांत बरोवंसो एकलो मार्सेल्लो ताका तो मार्सेल्लोक येता मार्सेल्लोक दाखयतात हेलिकॉप्टर बसून भायर पळयता तो मार्सेल्लो तरणाटो तो स्कांदाला विशयान खंय कोणाचें गोबायलांचे मदीं खाल्ल्यान जालें स्कांदाल जालें जाल्यार तें स्कांदाल व्हडल्यान बरोवन लोकांचें खालें म्हळ्यार सेन्सेशनल संवेदना वयर घालचें तशें देखून येता. आनी वयर तें ताचें हेलिकॉप्टर येता ताच्या वयर हेलिकॉप्टर येताना आनी जेजूचे मुखार येवचें दिसता थंय पावलें ताच्या मागीर मार्सेल्लोचें हेलिकॉप्टर येता फाटल्यान आनी तांच्या मदें सकयल हेवटेन दाखयतात वयर हेलिकॉप्टर दाखयतात जेजूचें आनी त्याचें मार्सेल्लोचें हेलिकॉप्टर दाखयतात आनी सकयल दाखयतात. सकयल खालें म्हळ्यार दोनपारांच्या वताक एक 12:30 वराच्या वताक जायतीं मनशां वस्तू राणींकान विवस्त्र जाल्लीं उक्त्या आंग काडून आंग पांग उक्तें आसून बिचाचेर आसात बिचार भोंवतात खेळटात थोडी उमटेनिंतल्यान आनी बिचार आसात उक्त्या आंग काडून. आनी हें फिल्म दाखयता ह्या फिल्मांत मुखार जेजूचें पवित्र तेणें वळोवच्यात वयर आनी इतल्यान आनी फाटल्यान आनी एकलो ताचें दाखयता तर हेलिकॉप्टर मोदाळी ताच्या वयल्यान जेजू तेन्ना पाशार जावन येता. मनशाची घनता डिग्निटी आनी सेन्सेशनल जावन बदलल्या. पयल्या मनशाक गौरव मान आलो आतां मनशाचो गौरव मान स्थानमान बरी सेन्सेशनल हें सेन्सेशनल बरोवंसो आनी सकयल बिचांत पडून आसचीं वस्तूर खाण देखून मनशाची डिग्निटी मनशाची घनता मनशाचें स्थानमान गौरव पुरा सेन्सेशनल म्हळ्यार संवेदना मात्र आतां बोगणां उसांबळ बोगणां जावन बदल्ल्यांत म्हणून एक अर्थ. आनी एक म्हळ्यार आदली मौल्यां मनसुगी आनी गौरव एकामेकाची सेवा मोग आनी सोस्तीकाय दयाळाय बिरमोत सेवा ही पुरा आदली मौल्यांत ती उपकार करचें प्रामाणीकपण आनी आदली मौल्यां आदली शिस्त ती आतां नव्या संवासा लागून ह्या समाजाच्या समाजींत नव्या संव आयलां ह्या नव्या संवाच्या लोटाक ती आदली मौल्यं पुरा काडून गेल्यांत आदली शिस्त पुरा उखोवन गेल्या म्हणलें तो फिल्म करतलो फिल्मांत दाखोवन दिलां.
फिल्मान दाखोवन दिलां हर एकल्याक घर जावंच्या बरी हर एक क्विक कुडले जायचे आच्या समाजींत हर एक क्विक जायचे क्विक कोणी सैरी येता म्हळ्यार थोडे सांगून येता सांगून गेल्यार सांगनासतना इल्ले फरक ना क्विक करून येतात झोमॅटोचेर फोन करता क्विक करून एका कुडले जायचे पुरा समाजींत प्लेजर सुखाभोगा तृप्ती देता समाजीची तृप्ती काल सुखाभोगांत आसा पयलें प्रामाणीकपणांत सेव्यांत आनी एकल्याक कुमो करच्यांत तांतू आशिल्ली तृप्ती आतां सुखाभोगांत जावन बदल्ल्या म्हणून ते फिल्मांत दाखोवन दिलां हर एकी ला दोल्चे विता द स्वीट लायफांत दाखोवन दिलां संवेदना आसाचे आनी उद्वेग संवेदनाची आनी उद्वेगांत ताचें पिक्चर संवेदनाचें आनी उद्वेगाचें पिक्चरां सो आनी मॅगझीन स्कांदल शीट्स पिक्चरांचें उद्वेगाचीं पिक्चरां उद्वेग येवच्या बरी ती थोडीं पिंजोरांचें मॅगझिनांत ती मॅगझिनां गुंडयल्या बरीत तुका उद्वेग येतात संवेदना येतात सेन्सेशनल जाता हितूं सेन्सेशनल जाताय तयली मॅगझिनां आसात मात स्कांदल शीट्स म्हूण आसात स्कांदल शीट्स हे स्कांदल जाल्ल्यो कोल्यो स्कांदल आनी परत जाल्लें आनी तें पुरा आनी तें घालें म्हणून सांगता म्हळ्यार द एक्सायटमेंट एक्सायटमेंट आडयता ती मॅगझीन आडयता स्कांदल शीट म्हणल्यार तें तो बूक ते मॅगझिन्स पुरा तुका उसांबाळ तुजी बगणां उसांबाळ करतात आनी उल्हास भोगच्या बरी करतात उल्हास थ्रिल्स आतां सगळ्यांक थ्रिल्ल जायचे म्हळ्यार उल्हासान तुका उल्हास येजे थ्रिल्ल येजे म्हणून तरणाटो मार्सेल्लो लैंगिकांत बुडोवन येता लैंगीकपणांत बुडोवन येता तो तरणाटो मार्सेल्लो ताका हेलिकॉप्टर येयल्लो तो स्कांदल मॅगझिनाक पुरा स्कांदल खंय जाल्ल्या कारणान बरोवन लोकांची बगणां वयर हाडूंक तसलो देखून तो मार्सेल्लो तो लैंगीकपणांत बुडोवन येता खाणां पिवण्यांत तो बुडोवन वता ताका उल्हासाचें सुवाळो म्हळ्यार ताका उल्हासाचो सुवाळो खाणां जेवणांत आनी लैंगीकपणांत तो देखता मार्सेलो तें एकसूरपण उठोवन दिसता ताचें तें एकसूरपण भोगता तो मार्सेलिनो एम्प्टीनेस म्हळ्यार खाली जिवान खाली सोमान मोत खाली बगणां खाली ताचें जिनींग खाली मागीर बोर्डाम म्हळ्यार ताका बोर जाता कालें खुशी दिवन ताका ओगेत बसून आसता हें ताच्या जिणेंत उठोवन दिसता आनी तसल्या लोकां संगी बोर्डाम आशिल्ल्या एकसूरपणाच्या लागीं तो भोगता तसल्या लोकां संगी तो कालें करता साळावळ दोन येता ही बोर जाल्ली वस्तूर काण दर्या तडीर आनी खंय असल्या कडेन तांचे कडेन साळावळ दोन येता वय आनी तसलें हें सगळें तें फिल्म दाखयता ला विता द दोल्चे विता द विता दोल्चे तांकां दाखयता दर्याच्या वेळेर एक व्हडली मासली एका दर्याच्या वेळार त्या फोंतार मागीर फिल्मान दाखयतात एक व्हडली मासली वताक कुसता वताक कुसोवन ताची घाण आनी परत मूस गुंतात व्हडली मासली येवन दर्या तडीर पडल्या कोणाक गुंतना ती सुकतेता थंय कुसोवन आसा वताक हें दाखयता फिल्म अशें आसता मोगाच्या न्हू त्या फिल्मांत कुडले दाखोवंक सुरू करतात कालेंगी म्हळ्यार त्या वेळेच्या दर्याच्या वेळेर एका पंथार एक बोळें भुरगें एक बोळें कालतें बोळें सुंदर चेडूं सुंदर चली मार्सेल्लो कशें आपयता ये मार्सेल्लो ये म्हण आपयता एक बोळें कालतें एक चली ताका आपयता मार्सेलोक आपयता तें ताका ताच्या आदल्या बऱ्या जिणेक आदीं तो बरो आसलो ल्हानपणांत मार्सेलो आतां तरणाटो आसो जाला आदलो बरो आसलो ताची सादी बळी जी सिंपल लायफ तो जियेतालो तांच्या हळ्ळेंत आनी ताका त्या हळ्ळेंतलें चेडून एक कडेन बसोवन ताका आपयता मार्सेलो काम म्हण आपयता अशें मार्सेलो वियेनी म्हण आपयता ताका फाटी येवंक ताच्या आदल्या जिणेक फाटी येवंक ताच्या सिंपल लायफस्टायलाक फाटी येवंक ताच्या बऱ्यापणाच्या जिणेक सादे जिणेक फाटी येवंक तें आपयता मार्सेल्लो मोरना तिशीन मार्सेल्लो कंप्लीट मेला म्हळ्यार इंटॅलॅक्च्युअली ताच्या चिंतपांत तो मेला बरें चिंतप ताच्या मतींत येना तितल्यांत ताचें खाणां जेवणां पिवणें आनी लैंगीकपण तितल्यान ताचें ते तकलेंत तातूंत बुडोवन गेल्या आनी ताच्या तकलेंत ताच्या चिंतपांत दुसरें इंटॅलॅक्च्युअली तो कांय ना मरोवंक सुरू जालां ताची इतली बुदोवन जालो ती बुदोवन कांय मरोवंक सुरू जाल्या दुसरें मॉरली नैतीकपणांत सत न्याय नीत ताचें तें नांत ना मार्सेलो मरोवंक लागला आत्मीक जिणेंत तो मरोवंक लागला ला दोल्चे विता
दोलचे विता दाखयता हे जिणयेक संतृप्ती खुशी हाडिना म्हूण दाखयता. हाची वो मार्सेलो हे हातूंत बुडोवन गेला जाल्यार लैंगीकपणान बुडोवन गेला, खाणा जेवणान पिवण्यान बुडोवन गेला जाल्यार, तात्कालीक खुशालपणांत तो रोंबला जाल्यार ताका तें खुशी हाडिना, ताचें तें खुशी दिसना म्हूण दाखयता. हेंच आज जेजू वांजेलांत सांगता. हांव जावन आसा दाखवाल, तुमी तिचे फांटे म्हूण सांगता जेजू. हांव जावन आसा दाखवाल आनी तुमी तिचे फांटे. दाखवाल धर्नीतावन पुश्टिकांशां सार, दाखवाल धर्नीतावन सार वणकण येता, उदा वणकण येता, पौश्टिकांशां काण येता आनी तो फळ दितेल्या फांट्याक धाडटा. फळ जातल्या फांट्याक दाखवाल धर्नीतावन काण ताका फांट्यांक खावयता आनी फांटे पुश्टी जावन फळ दितात. दाखवालीचे फांटे फळ दितात. तशें जेजू दाखवाला बरी आत्मीक जर आमची दाखवाल ती जेजू दाखवाल ती आत्मीक जर ताच्या रचनेक आत्मीक जरीन तो पोसता. जेजू नीज दाखवाल, जेजू नीज दाखवाल. नीज म्हळ्यार ग्रीक भाशेंत नीज म्हळ्यार विसार पडना, हांव विसरून वचना, विसार पडना, विसार पडना, लॅक ऑफ फॉरगेटफुलनेस. वय नीज म्हळ्यार ट्रू, आय एम द ट्रू वायन म्हळ्यार ट्रू म्हळ्यार लॅक ऑफ फॉरगेटफुलनेस ना, बिलकूल ताचें ना. विसार पडना, विसार ना. हांगा बाप भुमी सार जीव आनी सत्वा दिवचो, सत्वा दिता तो आमकां वाडोवंक. जेजू ती वाल वो सत्वा देवास बापाचो सत्वा त्या आमकां फांट्यांक ताच्या परजेक लोकांक दिता. बापाचो जीव, बापाचो मोग, बापाचो नीज मोवाळ मोग जेजू द्वारे आमचे थंय वळटा. आमच्या काळजा मनांत, आमच्या जिवा कोशांत बापाचो मोग, बापाचो जीव भरता. आनी बरो दाखवाल ती, बरो वायन उत्पत्ती करचें तसो बापाचो शेवट. बापाचो एक शेवट तो कालिंगी म्हळ्यार बरो वायन उत्पत्ती करचो, बरो वायन उत्पन्न करचो. देखून आमी बरो फळ दिचें, बापाक बरो वायन करूंक जाय. तो फळ खंय जावन दाखवाल, फळ खंय जावन फळ फांट्यांनी दिचें, फळ दिवचे फांटे आमी द्यायचे. देखून हे मोतींत दवरन तें विसरानाय. बापाचो शेवट बरो वायन करचो, संतोषुंचो वायन करचो. बापाचो शेवट त्या बापाच्या सोटाक आमी फळ दिचें. देखून हे मतींत दवरन तो फळ दिनांतलो हर एक पांटो बाप काय करता, तो बेंडून काडटा, सवरता बेंडून घालता, प्रुनींग करता. आनी प्रुनींग दिल्या वरवीं तो फळ दिनांतले फांटे गेल्ल्या वरवीं सार वेस्ट जायना. तो बरे फळ दिवचे फांटे आणकी चड फळ दितात. फांट्यांनी चड फळ दिवचे खातीर फांटे दिनांतले फळ दिनांतलो हर एक फांटो कातार घालता. आत्मीक वाडावळ्यांत जाय आमकां, आत्मीक वाडावळ्यांत जाय तो सार एकचपणी सुरू करी जाय, नांतर मरूंक लागता म्हणून सांगतात. थोडेक आत्मीक वाडावळीच्या विशयांत उलोवचें सांत भोग सांगतात. आत्मीक वाडावळ ती आज सुरू करता, फाल्यां सुरू करता म्हळ्यार जायना. एकच पटेक जिणेंत हांव सुरू जायचें आनी ती जावन मुखार वचचें. नांतर आत्मीक वाडावळ आमी सुरू करिना जाल्यार हें इल्लें आत्मीक जिणेंत आमकां मरण लागता म्हणून हे सांत भोग सांगतात. देखून आत्मीक जिणेक वाडावळ आसचें जाल्यार काल जायगी म्हूण सांत भोग सांगतात. आसिचो सांत फ्रांसीस, सांत आंतोनो, पाद्र पियो हे आमचे सांत कित्याक सांगता, साल्वारे सांगता गाले म्हळ्यार हाका आशा आनी प्रयत्न जाय. आशा डिजायर आनी प्रयत्न एफर्ट्स, गरज म्हणटात सांत. हे दोनूय जाय, आशाय जाय, प्रयत्नय गरज म्हूण सांगतात ते. आत्मीक जिणेच्या वाडा जे म्हणल्यार आशा आसा जे मदर तेरेसा आशा आयिल्ली ती, मागीर गोंयांत तातूंत भायर आयिल्ली ती, तिणें प्रयत्न केलें वाडोवंक, मस्त कश्ट जाली ती. आत्मीक वाडावळ आयल्यार कुडीची ओडणी, कुडीचें पॅशन ओडणी त्यो कश्यो उण्यो जातात, दामून धरतात. आनी कुडीचे प्लेजर सुखाभोगा ते पुरो आमी दामून धरता. तो आमचो जिणेचो शेवट न्ही कुडीची. आतां आमी थोड्यो कुडीचें पॅशन आमचो शेवट, कुडी कोल्यो ओडण्यो आहात त्यो ओडण्यो आमी पळयता, निभायसिता. कुडीच्यो सुखाभोग आमी निभायसिता, जिरयता. मागीर पूण त्यो जिणेचो शेवट तो. मागीर आत्मीक जिणें वाडल्या बरी कुडीचें पॅशन, कुडीच्यो ओडण्यो, सुखाभोगा हे आमचे थंय जिरोवंक सुरू जाता, जिरोवन उणें जाता आनी आत्मीक ताण सडटा.
अत्मीक जिणेचें वाडा वाड्या विशयांत अत्मीक जिणी वाडा जे ती जायचे जाल्यार वाडा जे जाल्यार अत्मीक जिणेंत हांवें वयर वचचे जाल्यार म्हजें ती आशा जायचे म्हाका अत्मीक लायफ जाय स्पिरिच्युअल लायफ जाय जे म्हळ्यार डिजायर आशा आसा जे मागीर हांवें प्रयत्न करचे इल्लेशे प्रयत्न वाडोवन वचूंक नांतर म्हजी अत्मीक जिणी मरूंक सुरू लागता देखून वांटे देखून जेजू पळय ते देखून जेजू फळ दिनांतले फांटे कातरून घालता फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातरून घालता आनी बरें फळ दिता तो फांटो तो पोसयता आनी बरें करून आनी इल्लें चड फळ दिवंक पळयता देखून फांटे कातरता म्हळ्यार आमी थोडे लेट गो करचे खाण्यान पियोन ती चिंता जिणेची चिंता आज कितें फाल्यां कितें जाता कोणा ती चिंता लेट गो चिंता गो देवाच्या हातांत आमकां दिवचें आमच्या भलायकेच्या विशयांत आमच्या दुडवा विशयांत देवाक समर्पूंचें फाल्यां देव मुखल्या आयचो दीस हांवें बरो काडल्या जालो कितेंच वायट करिनासतना खंयचेच व्यर्थ करनासतना पयशे पुरा वैवाडी बरें आसल्यार फाल्यांचो दीस जेजू म्हाका बरो व्हरता थोडे लेट गो सोडून सोडिचे चिंता सोडून सोडिचे खंत बेजाराय सोडून सोडिचे आनी देवा थंय आमी बळा दीक जायचे देखून आमी थोडे फावटी आमी पळयता थोडे फावटी आमी फिजिकला विशयांत थोडे आमी आमच्या दुडवा विशयांत आनी थोडे फावटी आमचे कुडीचे दैहीक ती पिडा ही पिडा मेडिकल रिपोर्ट आयलो तसो आयलो तो समाज जाता गे आनी केदाळ समाजाचें खालें करचें कितें करचें गे म्हणून मागीर थोडे फावटी इमोशनल बगना मागणें सगळें करता हांव खंत थंय इंता मागण्या वचोन आयले हांव देवान थंय मेसेज मागण्या करना पात्रापण सांगता आमी थोडें सांगतना बरेंपण जाता म्हणून देवाची मेसेज आहा म्हणून गेलीं ना तुज्या पुताक खाम मेळटा म्हणून सांगलें ना तुमच्या अशें दुडवाची परिस्थिती आनी बरी जाता तुमकां आंगडी बरो यार जावंक सुद्दां जाता अशें करा म्हणून आनी भुरग्याक खाम मेळटा तुका ती धाडटात बरी म्हणून जायत म्हणून अशें खंतीन बेजारायन आयलीं मनशां आतां देव दिता म्हणटाना ती बगनाय बदलाचें न्ही गे जेजू दिता म्हणल्यार समाधान आसाचें न्ही गे ना खंत बेजारायची जायना म्हणलो दुबाव तोच काळजांत ना मागणें म्हणून मागीर तुमी मागणें केलो घरा गेल्यात पावतो देवान दिता म्हणलें काल जालें म्हण आयलीं येताना आनी केली बेजाराय थोडी कितल्याक खंतीन खोल इम्पॉसिबल तांची परिस्थिती बदलूंक जायना म्हणून बगता जाल्यार मेसेज येता आमी सांगता म्हळ्यार देवाचो अशें मेसेज आयल्या देवाचो आशिर्वाद आहा कितें तुमकां तरी देव बरें तुमकां दाखयता तुमच्या कामांत आनी इल्लें चड काम करा देव फळ दिता पयशे उरच्या बरी करता म्हणून ती परिस्थिती तुमचें रीण पुरा फारीक करता इतलें रीण फारीक करता की वाट दाखयता देव म्हणून थोडीं क्षण बदलतात तांची फोडसाण गेली भायर तांचे बेजारे गेली खंत गेली चिंता गेली वचून काम करतात इलो म्हणून अर्दो रीण तांणी फारीक केलो आस्तिकी नासतना देखून मोगाच्यान आमी अर्थमीक जिणी स्लोली सुरू करता स्टेप बाय स्टेप आज इल्लेशें फाल्यां इल्लें परवां इल्लें म्हणना अर्थमीक जिणेचे प्रयत्न एकच पटीन करचे आशा एकच पटी जावन एकच पटीन सुरू करचे फाटीं पळोवन नजो स्टेप बाय स्टेप मुखार वचचें देखून तेन्ना बरो फळ काडूंक अवकाश आसा ताजो तूं बरो फळ देवा दिताय शिसांक जेजून ताच्या उतरांनी नितळ केलें ताका जेजून ताच्या उतरांनी शिसांक नितळ केलें जेजूचो नीज जीव तांचे थंय वळोवन आसचो सकडी कली जेजूचो नीज जीव जेजूचो मोग तो दैवीक मोग दैवीक जीव शिसां थंय वळोवंक कितें आडकळी आसात त्यो ताणें काडल्यो जेजू थंय ताचें जेजू थंय जियेता तुजी आशा जायजे एकच ती देवाक महिमा दिवची तुजी थंय एक ती आशा तुजी आशा ती एकच जायचे ती आशा देवाक महिमा दिवची आशा तुजी जायचे आनी संवसाराक जेजूचो दैवीक जीव संवसाराक जेजूचो दैवीक मोग दिवची आशा आमची जायचे एक आमची आशा जायचे जेजूचो दैवीक मोग जेजूचो दैवीक जीव म्हजे थंय वळोवचे म्हणल्यार आशा म्हाका जायचे दुसरी म्हजी आशा कितें म्हळ्यार म्हजे थंय वळसो जेजूचो दैवीक जीव जेजूचो दैवीक मोग म्हजे द्वारे संवसाराक हांवें दिजे 10 जाणांक दिजे म्हणल्यार आशा म्हाका आसाचे ही जावन आसा देवाची खुशी देखून ती दिसूंक येच्यो करूंक साध्य जाता करूंक जाता कित्याक म्हळ्यार ती देवाची खुशी तसो जीव हांवें म्हजे थंय वळाचे म्हजे थंय वळिल्लो जीव हांवें हेरांक दिजे म्हणली खुशी देवाची देखून तें जारी जाता हांवें आशा केल्ल्या क्षण ती जारी जाता हांव बरो फळ दिवंक चलता हे बरें हाका आमी बरें प्रयत्न करचे हाका आमी साधन करीचे प्रयत्न करचे तो बरो फळ आमी दिचे मार्सेल्लो ताच्या कुटुंबा संगी वाडुरलो तो एका तेंपार ल्हान आसतना ताच्या कुटुंबा संगी ताच्या त्या ल्हानशा टावनांत तो वाडुरलो
सादी बोळी हॅप्पी लायफ, सुखी जिणी, सिंपल लायफ ताचें तो जियेतालो. तें सगळें सोडून तो आतां व्हडल्या शाराक तो आयलो. हांगा तो नैतीकपणी तो आदोपाती जालो आनी अत्मीक जिणेंत तो मरोंक सुरू जालो. ताची अत्मीक जिणी, आदली जिणी ताचे थंय ना जाली. फेलिनीच्या फिल्मांत दर्या थडीर वोताक कुस्ची मासली, कातरल्या दाखवालीच्या फोल्डिनांतल्या फांट्याक सरी करियेत. कातरलेलो फांटो तो सुकता म्हणटा जेजू, सुकलो आनी सुकून एकठांय कर ताका उज्यान घालतले म्हणून. कातरले फांटे देखून आमी जेजूतावन सपरेट जाल्यार आमची अत्मीक जिणी सुकता. आमचे अत्मीक जिणी सुकता. कशी सुकता? आमी जेजूतावन विंगड जाल्यां जाल्यार, जेजूतावन सपरेट जाल्यां जाल्यार आमी सोम्यातावन सपरेट जाता. कातरलो फांटो सपरेट जाता. कोणातावन? सोम्यातावन सपरेट जाता. पवीस सभेतावन आमी सपरेट जाता, विंगड जाता आनी आमच्या कुटुंबातावन वरें विंगड जाता, सपरेट जाता. देखून हे नेगेटीव इन्फ्लुयन्स आमचेर येता. ह्यो 3 संगती आमी एवॉयड करच्यो. जेजूतावन विंगड जाता, कातरलो फांटो जेजूतावन विंगड जाता, पवीस सभेतावन आमच्या कुटुंबातावन विंगड जाता आनी सुकोन आमी नास जाता. हें देखून जेजू वांजेलान 17 दिता आनी 3 आमकां बरो संदेश आयचो वांजेल दिता. एक कालेंक म्हळ्यार पोरन्या सोल्ल्यांत दाखवाल जावन आसा इस्रायल देवा संगी एक पोटोवन देवाचो जीव, देवाचो मोग ताका इस्रायलाक वाडावळ दिता. हें ओजाया प्रवादी सांगता. दुसरें मोगाच्यान दुसरो, हें पयलें इस्रायल जावन आसा ती दाखवाल इस्रायल जावन आसा दाखवाल. बापा थंय एकवटोवन फळ, जीव आनी फळान भरिल्ली दाखवाल इस्रायल जावन आसा म्हूण. दुसरें कालें म्हळ्यार जेजू निमाण्या जेवणार दाखवालींच्या फळांचो सोरो घेवन तें आपलें रगत नव्या सल्ल्याचें आपणें रगत म्हूण तो आयडेंटिफाय करता. तो लेखता तें नव्या सल्ल्याचें रगत म्हणून. आनी योकरिस्तांत योकरिस्त आमकां बापा लागीं, जे सोम्या लागीं आनी आमच्या लागीं एकवट हाडटा. आनी वो एकवट देवा लागीं आमच्या आलो आमी मनशां मदें आमकां एकवट हाडटा मनशां मदें. आनी आमकां मनशां खातीर जीव दिवंक मोग वळासो करता. एकामेका थंय आमचो मोग वळाशें, आमचो जीव वळाशें करता. हें दुसरें. आनी तिसरें कितें म्हळ्यार नीज दाखवाल इस्रायल न्ही बागर आमचो सोमीक जेजू क्रिस्ता द्वरी आमच्या आनी बापा मदें एकवट आसा करता. जेजू सोमी आमकां आनी पवीस सभेक आमकां आनी बापा लागीं एकवट हाडटा आनी बापाचो जीव आनी मोग आमचे थंय वळासो करता. आमच्या द्वरी पवीस सभेच्या हर एकल्यांक एकामेका थंय तो मोग वळाशें करता. मोगाच्यान आमी पवित्र सभेंत आमी जेजू क्रिस्ता थंय एकवटल्यार मात्र आमी पवित्र सभेंत एकवटता. देखून पयलें आमचें प्रयत्न जायचे जेजू थंय एकवटूंक. पयलें आमचें प्रयत्न देवचो थंय एकवटचें जायचें. आमी क्रिस्ता थंय एकवटल्या करीत आमी कुरपेन वाडवना. जेजू थंय क्रिस्ता थंय आमी एकवटल्या करीत आमी कुरपेन वाडना. आमी कुरपेन वाडनासल्यार आमी फळ दिवंक शकना. देखून पवित्र येवकारिस्त आमकां पुश्टी करता. जेजू थंय एकवटाचें करता, पवीस सभेक एकवटाचें करता आनी आमचे थावन जेजूचो जीव, जेजूचो मोग, जेजूचो दैवी कृपा आमचे थावन हेरांक पळटा. आमी मागणें, आमी सॅक्रिफीस, आमच्या सॅक्रिफिसा द्वारे, आमच्या मागण्या द्वारे क्रिस्ता थंय आमी एकवटल्यार आमी आमचे थंय बरो फळ भरोवन येता, बरो फळ दिता. आमी मागण्यांत क्रिस्ता थंय एकवटायचे, आमी करच्या सॅक्रिफिसांत आमी जेजू थंय एकवटायचे आनी तेदो एकवटल्यार आमी फळादीक जाता, फळ दिवचे फाटें जाता. त्या दळा आमकां संवसारांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेतसंबारा, आमच्या समाजींत हिंसा, अणीत, सगळ्यांक समा अवकाश, जॉब मार्केटींत समा अवकाश, कामाच्या मार्केटींत हर एकल्यांक अवकाश आनी भ्रश्टाचार उणें करूंक साध्य जाता जेजू थंय एकवटल्यार. सक्रामेंता द्वारे, मागण्या वरी, सॅक्रिफिसा द्वारे आमी एकवटल्यार सक्रामेंत, देवाच्या उतरांचेर ध्यान आनी मागणें आनी सेवा द्वारे आमी क्रिस्ता थंय एकवटोवंक साध्य जाता. तेन्ना कुटुंबांत आनी फिरगज कुटुंबांत आमी सहकार दिवंक कॉपरेशन दिता. कोण पळय जेजू थंय एकवटतात सक्रामेंता मारिफात, मागण्या मारिफात, देवाच्या उतर ध्यान करच्यांत, सेवा करच्या मारिफात, तेन्ना ती कुटुंबांत एकवट हाडटात, फिरगजींत एकवट हाडटात आनी फिरगजीक सहकार, फिरगज कुटुंबांक सहकार दितात, कुटुंबांक सहकार दितात.
क्रिस्तांव वेगळाचार जाल्यार आमी खातन घाल्ले ते सुकुल्ले फांटे जाता, आमचे थंय जीव ना जाता, आमचे थंय फळ ना जाता. आनी जेजू थंय एक जाल्यार, क्रिस्ता थंय आमी एक जाल्यार आमी दाखवाल आनी फांट्या बरी जाता, फळां दीक फांट्या बरी जाता. आमी जिवांत जीव आसले फांटे, वाडवळ आसले फांटे, वाडोवन आसचे फांटे आनी यथेश्ट फळ दिवचे फांटे, जिवांत फांटे आमी जाता. तशें जावंक जेजू लागीं आमी प्रत्येक तरणांत मागया. आमी ह्यो एकलो जिवांत फांटो सेवा दिवचो, मागण्यांत भरिल्लो, स्पिरितान भरिल्लो, देवाची कृपा, देवाचो दैवीक जीव हेरांक वळोवंक दिवचो, जिवंत फांटो, फळादीक फांटो, सेवेद्वारे मागण्याद्वारे फळादीक जाल्लो फांटो आमी जाता आनी असलो फांटो फळादीक फांटो पळोवंक सोमी आशेता. तसलो फांटो तूं आनी हांव जावया. आमेन.